आजगाव प्रकरण सध्या गाजता, खूप गाजता. प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल एक्टिविस्ट बोवाळ करतात. राजकीय फुडारी आजगावां ते घर पळोवन आयल्यात. पोलीस संरक्षणाक एक घर मोडटात. आजगाव तर अशें जालां की सगळें ते दिल्लीचीच एक कॉलनी कशी जाल्या आनी लोक थंय जमनी मेकळ्यो दिसले ताजेर कब्जो करतात, घराचेर कब्जो करतात. आजगाव ही पूर्ण एक कॉलनी. फक्त आजगाव न्ही तर गोंयचे खुबशे साबार गांव अशे तरेचे दिल्लेवाल्यांनी ताब्यात घेतिल्ले आहात. गोंयान आमचें कितें चल्लां, खुबशे बरे लोक जांकां गोंया बद्दल उमाळे आहा ते म्हणूंक लागले गोंय आमच्या हातांतल्यान गेलें, गोंय दिल्लीवाल्यांचें जालें. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर पोलीस, राजकारणी सगळे जे पळय पुंजीपती आसात ते गोंय विकपाक तत्पर जाल्यात. आजगाव हें ताजें एक एग्जाम्पल. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळींत आमी चर्चा करतात. दोन मानेस्त आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात एडवोकेट मेलिसा सिमोश. मेलिसा बाई, हांव तुका येवकार दितां आमच्या कार्यावळीन. आमचे मदीं आसात रामा काणकोणकार, एक स्वता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. सगळ्यात पयलीं हांव एडवोकेट मेलिसा सिमोश तुजे कडेन येता. हाव यू सी आजगाव इन्सिडेंट? वॉट इज युअर views, opinion on this? See, Nayak Bab, this is not an unusual situation. Pahli, it has happened, something like this has happened before in Kandoli. I don't know if you remember the Naik case, wherein sword fights had occurred. And it became such a big issue. Till today, however, nobody knows what is happening. If you know today, what is happening is that the bouncers are living in that house. Sagli family ashilल्या पळय तुटून they have now become just one mere family. One family is just living, the rest of the family is left because of the fact that they are scared. Bouncers are there intimidating the house. एक कॅमेरा घातल्या घरान, बाउन्सरा कडेन चावी आसा घराचे. They enter and exit as they want. This is complete harassment. This is not a new phenomenon. This is not a new factor. Just not harassment. This is mafia raj. Complete mafia raj. Exactly. Now we need to understand why this is happening. Yes. The thing is, what has happened is that this is in complete and with full impunity of the local MLAs, of the police, of the government. If you see the laws that have been amended and changed in favor of land conversion, in favor of these mafiagiris, in favor of illegal, unauthorized constructions, for all these laws have been amended. And now we are wondering why अशे माफिया राज कशें जाला, दिल्ली वाले आयल्या, गुरगांव वाले आयल्या, people from all over. If we look at it very categorically, even our Goans are indulging in it. Yes. Absolutely indulging in it. Modus operandi है राजू बाब. This is the modus operandi. First कितें करपाचें? First you get सांगपाचें अशें, okay, this land is free. Free land, now it is gone to an extent of not free land also, where people are living in the land. If there is a free land, what do you do is you identify that land. This person around bhayar aha, okay, no problem. Kide karya? Kotan ya पयली एक इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग करया. इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग सांगया की आमी गोंयकार and I am the only legitimate heir of this. Immediately you get the land in your name. ती ऑर्डर घे, गो टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फॉर्म 1 and 14 नाल्यार फॉर्म D चेंज कर. ती मागीर चेंज करून देन यू से दॅट हो लँड म्हाजो. अँड इफ द एक्च्युअल ओनर्स कम ऑर द हेयर्स ऑफ द प्लेस ऑफ द लँड कम्स, तेन्ना तुम्ही गुंडा लाय. Swords, guns. You people have been molested. There have been cases. I've had cases, Raju Bab. So this is a never-ending process, and it is unfortunate. Whatever, I'm not going to get into the merits of the case of what is happening, who is right and who is wrong, who has legal documents, who don't have legal documents. But without notices, कायदो आसा, procedure आसा. Without notices to bring a JCB, मोडून फोडून, when people are living, kidnap करून. This has become a norm, and who started it is the government. Pahli government has to be blamed because this modus operandi is the government. मेलिसा, हांव तुजे कडेन येता. रामा काणकोणकार, तूं एक एक्टिविस्ट, खडेगांठ झुजारी. तुज्या मनान कितें विचार आयले तूं ही जी घटना जेन्ना आयकली, पळयली, वाचली? राजूबाब, सांगपाचें म्हणल्यार मेलिसान एक बरे भशेन एक्सप्लेन केल्लें आसा. पूण हांव एक गजाल सांगता. आजगांव जेन्ना गेलो, हांव पर्सनली गेल्लो, तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें की आजगांव गोंया भायर आसा काय म्हणून.
कित्याक गोंया भायर कितें जालें चलता ना गोंयांत म्हणल्यार अशें दिसूंक येता सर एक बिल्डर जे भायले बिल्डर आसा ते मनीस बाउन्सरांक घालून कोणाचेंय घर डेमोलिश करूंक शकता आनी हो कॉन्फिडन्स कोण दिता सरकार दिता कॉन्फिडन्स तुम्ही म्हाका एक सांग एक गोंयकार वचून कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रान खंय वचून कोणाचें घर डेमोलिश करपाची कॅपॅसिटी आहा आमची गोंयकारांची पॉसिबलूच ना कोणी येदो व्हडलो बिल्डर जावं पूण आयज अशी परिस्थिती आहा की पुलीस जे आहा पळय ते सॉरी टू से दीस पुलीस इज वर्किंग लायक अ हाऊस किपींग आणि बाउन्सर्स आर वर्किंग लायक अ सेक्युरिटी गार्ड्स ऑफ दी पॉलिटिशियन्स अँड बिल्डर्स तुमकां कितें दिसता की लोकल MLAs लोकल पॉलिटिशियनांक खबर नासतना ही गजाल घडटा पॉसिबलूच ना ही गजाल जी आहा पळय वेल इन टायम एडवान्स पुलिशेक पावल्ली आसली की बाबा हे त्रास करता हे करता म्हणून आनी ते एक PIक सुद्दां इन्फॉर्म केल्लें आसा तरी सुद्दां ही गजाल जाता म्हणल्यार पुलिसांक भियेनासतना ही गजाल जाता म्हाका एक वायट गजाल एक दिसता की जेन्ना तो कल्पिटाक एरेस्ट करून व्हरता तो एरेस्ट करून व्हरता तो कल्पीट पुलीस दोग जाण सायडीक आहा तो आपल्या बॉल्सान दोनूय बॉल्सांनी आपले हात भितर घालता हिरो आणि हिरो कसो थंयसर चलून वता पुलिसांचे अमिताभ बच्चन हिरो कसो चलून वता म्हणल्यार इनडायरेक्टली वॉट इज सेईंग पुलीस DGP तेच्या बॉल्सान आहा मलिसा म्हाका एक सांग हातूंत भितर लॉ इनवॉल्व कसो आसा कांय तेंपणी आमी आयकल्लें की आजगांवां मेकळी जमीन दिसली कोण घरान रावनाय कळ्ळें ते घरान पेपर चेंज करताले कांय डेप्युटी कलेक्टर्स इनवॉल्व आशिल्ले सो कांय डेप्युटी कलेक्टराचेर एक्शन सुरू जाल्ली कितें तरी इन्क्वायरी करताले कितें तुवें कितें आयकलां अशें केन्नाच ना अँड दॅट इज द बिगस्ट इशू इवन इफ यू सी एट द एंड ऑफ द डे एज आय वॉज मेन्शनिंग द मोडस ऑपरांडी पयलीं ती मागीर गुंडा आलाय नाव दीस गुंडाज यू वॉन्ट बिलीव इट राजूबाब इज दॅट दीज गुंडाज हॅव दे आर रजिस्टर्ड एज सेक्युरिटी एजन्सीज करेक्ट सेक्युरिटी एजन्सीज म्हणून फूल गुंडा स्ट्रीट्स गुंडा आशिल्ले पयलीं ती स्ट्रीट आनी आमचे गोंयकार बाबा अँड बिकॉज ऑफ वाय कित्याक पॉलिटिशियन्साक जाय हे गुंडा पळय सेक्युरिटी एजंट्स then what happens is the police are very well aware that these gundas are the security agents are involved they kide karta legal documents they are getting into legal documents where they get into a contract with the final client आणि ते म्हणटा पळय इन क्लॉजीस बरयला agreementan wherein it's very categorically says if anything goes untoward happens then the blame is on the client not on the security agency now in spite of knowing this the police will not take action against the security agents and they will go after the clients हातून भितर तर पुलीस ते खंय हजर आशिल्ले पोलिसांच्या मुखार पोलीस सेक्युरिटीन घर मोडलां yes because they were aware they were hand in glove they're absolutely knowing this is with the knowing yes सगळे जाण sir if there is so much of clarity that these people are all hand in glove and there is a clear nexus between everybody now if you look at the Asgaon matter CMan सांगला की घर बांधून दिता fine great appears to be very benevolent great gesture great gesture but why is the government taking onus for an illegal activity done by a private party what has the government got to do with it government must take action in the right place you suspend the officers you immediately do an inquiry and follow up on the inquiry na te tumi sit karta SIT where you only it appears to be that you're only sitting and warming up those chairs no action is being taken one side you say that I'm protecting the environment on the other side you amend laws 39A Act 16B Act saglekar amend Goa Panchayat Raj Act bring in Goa Regulation of Unauthorized Construction Act म्हणजे तुम्ही don't pretend आम्ही गुंडा म्हणून सांग ओके रामा तूं आतां ST कम्युनिटीनी काम करता तुमी कमकुवत समाजा खातीर काम करता म्हाका एक सांग पोलीस किंवा आमचे जे डेप्युटी कलेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हांचे बद्दल तुमच्या मनान एक विश्वासाची भावना आसा उरल्या विश्वास गेल्लो आहा विश्वास कसो दवरपाचो आतां तुमी कालूच एक स्टेटमेंट तुमी आयकलां आसतलें DGP म्हणटा कितें पुलिसांचेर विश्वास दवरा आनी CM कितें म्हणटा CM म्हणटा आपूण जे पुलिसांनी इन्वॉल्व केला पळय तेजेर आमी एक्शन घेतलो हू इज द होम मिनिस्टर CM सो हू इज रिपोर्टिंग टू CM DGP इज रिपोर्टिंग टू CM सो CM एक गजाल सांगता की आपूण एक्शन घेतलो जें जालां तें पुलिसांचेर आनी तो म्हणटा भिवपाची गरज म्हाका दिसता तेणी आतां तेजी स्टेटमेंट कॉपी केल्लें आहा यू डोंट हॅव टू वरी
trust police officers. I will give you several examples where my trust has been gone. बाणास्तारी केसीचेर तर पळोवपाक गेल्यार बाणास्तारी केसीचेर क्लियर कट एक पीआय म्हणटालो एक गजाल हांगा धरून हाडला पणजे आनी दुसरो म्हणटालो आपूण बाणास्तारी धरून हाडला. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां एक्सिडेंट जो जाल्लो रिसंटली एक आमचे एसटी कम्युनिटीचे भुरगें शिरदोना एक्सिडेंट जाल्लो आनी तो तेजो डीवायएसपीचो भयणीचो चेडो आशिल्लो तो एक्सिडेंट करपी. सो आतां तुमी म्हाका सांग तेजी केस रेजिस्टर जायना तेजी चार्जशीट जायना 5 म्हयन्या नंतर जेन्ना आमी वचून फॉलोअप करता तेन्ना मागीर तेंचें फॉलोअप जाता. वाय माय question is why you require activists to come and tell that this is the issue. जेन्ना सगळे एक्टिव्हिस्ट आतां म्हाका एक सांग हो इशू इन्सिडंट घडलेलो केन्ना yesterday evening CM थंयसर पावता थंयसर हेच्या पयलीं कित्याक पावना. दॅट मिन्स DGP इज नॉट इन्फॉर्मिंग वॉट एवर इज हॅपनिंग इन द स्टेट. एक्झॅक्टली ही शुड इन्फॉर्म एवरी आर ही शुड इन्फॉर्म. 4 दीस जाले आतां ही घडणूक जावन पूजा शर्मा म्हणून एक कोण तरी तातूंत भितर इनवॉल्ड आसा जेणे तें घर घेतलां. आतां सपोज टू बी शी इज ए वायफ ऑफ सम IPS ऑफिसर दिसता म्हाका. पूण पुलीस चीफ गोंयचो म्हणटा इज नॉट ए IPS. सो हाजो पुलीस चीफ जाणा हू इज द पर्सन. Precisely. सो पूजा शर्माक धरपाक आतां फाटले 2 दीस पुलीस मुंबय आसात ती तांकां सांपडना. सो इतले हाय लेवल शी मस्ट बी समथींग big person न्ही. Something big, no. And I sniff a rat in this. To be very frank, because I believe that the politicians are also involved. The fact that a CM comes and says that I will construct your house with public taxpayers' money involving the PWD. Who are you trying to ना कदाचित ताणें अशेंय म्हणलां आसतलें जे लोक इन्वॉल्व आहात तांचे कडल्यान पयशे आपण वसूल बट करून दॅट वी नो पोके सवाल ते एश्योरन्स पोके आसा. आय विल गेट एवरीबडी बिहायंड बार्स एक्शन घेतलो. केन्ना एक्शन घेतला? नेम वन केस वेर ही टेकन एक्शन सिन्स ही इज बिकम द CM. म्हाका मेलिसा एक सांग आसगांव हॅज बिकम ए दिल्ली हब. Not only Asgaon Patram, the whole of Bardes Taluka, and now it's moving to Perne. Exactly. Whole. So what is this? इतलो पयसो येता हे स्वाभाविक न्ही की तुगेलें जर घर वर्थ समजा एक 1 crore तुका कोणी 10 कोटी दिता यू आर सपोज म्हणजे यू विल ऑल्सो सेल. सो हे कितें चल्लां की इतलो पयसो येता गोंयान भितर आसगांव तर सगळीं घरां भायल्या लोकांनी घेतल्यां थंय हॉटेल जालां दिल्ली कॉलनी एवरीबडी सेज. सो एक कितें हाव हो इतलो पयसो येता आमी गोंय म्हणून साल्वार जातली सस्टेन करूं शकतली. So there are 2 factors, Raju Bab. One factor is that there is chronic capitalism, and that is something that we need to understand. And this is the unfortunate result of it. म्हणजे कितें some people, only a few factors of the people have so much of money. Correct. And then there are those people who have absolutely nothing. आणि गॅप इतलो वाडत वता की there is absolutely no option. म्हणजे की you either fight the system or you get smashed under the system. म्हणजे कितें it is not only Raju Bab, there is so many of instances and cases if you go to see. This is not only this, there are lawyers involved also. Yes. I hate to speak against my own community. Correct. But it is lawyers also who are involved who will not take RBI permission, FEMA permission, by foreigner property dita. If you remember, there was a French lady also in between who was thrown out of her house. Correct. In between, locked the house. Issue, yes. It was a big issue. Yes. Then finally she left the country and went. Yes. Now who are involved in this? These are lawyers giving incorrect information. सांगता की ना FEMA लागचे ना RBI लागचे ना, and they're getting into sale deeds through power of attorneys. Magir if the actual owner, as I mentioned, comes, then immediately gunda laita. Who's takli konachi? Correct. So the thing is, unfortunately, one is that parity. There is deep despair, parity between the absolute haves and absolute have-nots. And that is something that we need to bridge that gap. And the way to bridge this gap is only to continuously support the have-nots and bring them at power. You cannot have such differences wherein one smashes and completely goes above the have-nots. Correct. हांव तुजे कडेन येता. We are going to continue this topic. Certainly. हांव म्हाका एक सांग, तूं ST कम्युनिटींतलो मनीस. ST कम्युनिटी कडेन जमनी थोडे आसात, त्यो सांबाळून दवरपाक म्हणटात. शेतां आसात, भाटां आसात, त्यो कल्टिवेशनान करपाक जाय. ST कम्युनिटी कल्टिवेशनान आसा. अशे तरेचे भायले जर
प्रेशर्स भायलो पयसो जर येत सगळ्यान पयलीं काबार जातलो ती एस टी कम्युनिटी मरे. तुमचे भितर एक युनिटी जाय, तुमचे भितर एक झडपाची ताकद जाय. पूण जाता अशें की पॉलिटिशनूय बी तुमचे बरोबर आसत काय ना हो प्रश्न पडटा. डेफिनेटली राजू बाब पळय मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा सद्या प्रेझेंटली ओवरऑल मेलिसाबाईन सांगिल्लें गरज कितली आहा कन्स्ट्रक्शन लेवलाची ही जाणूनकाय घेवपाक जाय आमकां. आनी गरजेचे प्रमाणे घरां बांदप न्ही. आतां एक घर बांदतलो जाल्यार आमच्या घरान भितर समज तीग जाण भाव आसा 3 रूम बांदतले आमी. आयज प्रॉब्लेम गोंयान कितें जाल्लो आसा कन्स्ट्रक्शन लेवल इतल्या लेवलाचेर वाडलेलें आसा की ते तांकां लागून गोंयाक एक्चुली लागून ते डेड इन्वेस्टमेंट इट इज अ डिस्ट्रक्शन्स ऑफ दी आमचे दोंगर बीन सगळें डिस्ट्रक्ट करून हे तेंच्यांनी बांदलेलें आसा. हे कोणी बांदलेलें आसा सगळे भायरसून येवन हांगा इन्वेस्टमेंट झोन. सो टुमॉरो दे वील बी नॉट रिक्वायर एनी हॉटेल्स. दे वील कम एंड दे वील स्टे ओवर देर बिंदास दे वील स्टे एंड देर इज नो इकॉनॉमी. म्हळ्यार आज हॉटेल हे एक्चुली लॉंग टर्मान पळोवपाक गेल्यार इफेक्ट भरपूर जातलो. दुसरी गजाल म्हणटा ते एस टी कम्युनिटीचे रिलेटेड उलयता आमी. एस टी कम्युनिटीचेर कितलेशे कायदे तांकां प्रोविजन प्रोटेक्ट करपाक लागून आशिल्ले. म्हाकाय विचारपाक जाय कितले जे FRC केसीस ज्यो आहा 10,000 FRC केसीस वेर पुट अप टू द गव्हर्मेंट. Just 400 and 500 cases has been resolved. 9,500 cases pending आहा. CMन सांगलेले मार्च 2024 पर्यंत क्लियर करता म्हणून सांगिल्ले. इट इज हॅपन नो. ते जावंक ना अजून पर्यंत. जमीन व्यवहाराबद्दल सरकार जे जे कितें करता ते सगळें दुबावाचे. आतां इलेक्शनाच्या एका अर्दान दर्यावेळेच्यो जमनी आशिल्ल्यो त्यो काबार जाल्यो, शेतां काबार जाल्यो. आतां रानां म्हणून जे कितें आसात ती सुद्दां खावपाचो टेनन्सी कालचो इश्यू जो आसलो पळय इट इज बेसिकली अबाउट द टेनंट. तुम्ही पळयला आसतले कितलेशे आमदार रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्वता जावन सांगलेले की आमी 6 म्हयन्या भितर आनी सगळे मॅनिफेस्टो काडटा 6 म्हयन्या भितर आमी टेनन्सी केसीस रिजॉल्व करतले. आज पर्यंत मॅक्झिमम टेनन्सी केसीस ज्यो आहा पळय हांव परत मेलिसा कडेन येता. मेलिसा म्हाका एकच सांग, जमनी विकप ना ही एक चळवळ गोंयांत जावची पडटली. मुंबय एक सालसेत म्हणून एरिया आसा, ओल्ड बॉम्बे बँड्रा एरिये ओल्ड. म्हाका केन्नाय थंय जर गेलो न्ही सारकें आमचें पोन्नें गोंय कशें आशिल्लें. धाकली घरां, ल्हान बिल्डिंगो, बिमलाची झाडां, ओल्ड गोवा हाव इट वॉज लुकींग सारकें एक्झॅक्ट तशें. अशें जर गोंय आमकां फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार हांगच्यो जमनी विकपाक जायना, हांगची ओल्ड घरां मोडपाक जायना, हांगचें गोंयचें पयलीं कितें स्वरूप आशिल्लें तें सांबाळून दवरपाक जाय. ही एक चळवळ जावची अशें दिसता तुका? Yes, and this is not that it has not happened before. Yes. एक special status movement आशिल्ले. We have fought. However, if you look at the constitution, then there is some sort of there is provisions. Not that there is no provisions. However, will the government look at Goa, who has only 2 MPs? Right, at this point of time we might have a good MP in the south, so you never know, we might have better provisions. At this point of time we need to elect good leaders. For that I will go to us. We need to be good, and when I say good means I'm not going into moralistically too good too bad. Manje greed, no. Exactly. There is enough for every man, but there isn't enough for your greed. You know how much there has to be some sort of collective consciousness. सगळें सांगता हय. पूण तरी आसतना पयशा खातीर आमी जमनी विकतात, घरां विकतात. दुसरें कितें जाता आनीक एक व्हडलो प्रॉब्लेम आहा. तुजें एक जर समज लँड आसा तुका भंया कोण तरी ग्रॅब करत म्हणून, कारण पॉलिटिशियनच भोंवतात. हय, ब्रोकर जाला. एक्झॅक्टली पॉलिटिशियनच भोंवतात. आमी कांय घरां अशीं जाणात ज्या गांवांनी खुबशीं घरां बंद दवरल्यात. बंद दिसले रे दिसले हे पॉलिटिशियनच वचून कब्जो करतात, फेक कागदां तयार करतात. सो एक जांचे कडेन लँड आसा, घरां आसात तांचे भितरय एक भंय आसता की कोण तरी येतलो आनी ती खातलो, त्या परस विकून उडय. हय हय. सो हाव वी कॅन प्रोटेक्ट अवर लँड, हाव वी कॅन स्टार्ट ए मुवमेंट. So I think one is a movement, the protest. There are several ways of doing this. One is you protest against this the illegalities. Correct. Protest for your land. The other is you make sure ki jenna laws pay amend zata, then you protest in a manner that it is impossible for them to amend laws. Now if you see the latest
एक तर एक गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऍक्ट 2016 आसा, ओके, विच लिटरली रेग्युलरायझेस अप टू 400 स्क्वेअर मिटर्स, नॉट ओनली रेजिडेन्शियल बट ऑल्सो कमर्शियल लँड. देन यू रिसंटली इन जानेवारी 2024 एक कम्युनिदाद कन्व्हेन्शन म्हणून आशिल्लें. पीपल हॅव प्रोटेस्टेड सेइंग दॅट अमेंडमेंट टू द कम्युनिदाद कोड ऑफ कम्युनिदाद शुड नॉट बी देअर. म्हणजे पूण तीग जाण, कबराल, Montserrat and Movin Gudino. Yeah. These three people are saying that no, it is absolutely important that the Code of Comunidad is amended in order to regularize illegal construction, residential construction up to 300 square meters before 28th of February 2014. म्हणजे कितें, like, you know, there is absolutely no understanding. So we have to protest, we have to be vigilant. Correct. At all times we have to be vigilant, and you cannot shame people who are vigilant. You cannot call them environmental terrorists आणि कितें आणि anti-development people आणि sponsored by Western countries म्हणून. It is not that. We have to now teach the Western countries how to do good development. Yes. And for that we need conscious people who will guide. It should not be looked at adversarially. तुम्ही बरे इश्यू रेज केले, लायक कम्युनिदाद, आमच्यो जमनी, आमच्यो ग्रामसंस्था तांच्यो जमनी ह्यो सांबाळून दवरपाक जाय, विकपा दिवपाक जायना, कारण भायल्यांनी येवन ताजे पूर्ण कब्जो केला. म्हाका रामा तुजे कडेन तेच येवन दिसता. मेलिसा बायन कांय वॅलीड इश्यू गोंयचे जमनी सांबाळून दवरपाच्यो, आमच्यो ग्रामसंस्था तिगोवन दवरपा संदर्भात कांय गजाली ते उलयल्यात. ह्यो सगळ्यो विधानसभेन ह्याच्या संदर्भात आवाज उडोवपाक जाय. जे मंत्री अशे तरेचे एमेंड करपाक सोदता तांकां सामकें तांकां लजेक घालपाक जाय. हें करतले काम विरोधी पक्ष म्हणून जे कितें गोंयांत आसा तांचेर तुजो विश्वास आसा? सी पळय कशें आहा, विरोधी पक्ष म्हणल्यार एक गजाल येता की केन्ना पर्यंत विरोधी आसतलो हें क्वेश्चन निर्माण जाता सगळ्या लोकां कडेन. म्हणल्यार जो आपूण विरोधी म्हणून आसा तो खंयच्या राती 24 वरां भितर खंय दुसरे कडेन उडी मारीत आनी खंयच्यान वचत, हे प्रश्न सगळ्यांक मोठो आसा. सो आतां विश्वास जो आहा पळय ओपोजिशना कडेन जे आसा तेंचे कडेन आमी पुटअप विशय मांडटात. पूण एक मेलिसा बायन जे सांगलें तेचे कडेन मातशें एक एड करूंक सोदता हांव की जरी तर लँड प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट तर करपाक सोदता, फाल्यां सकाळीं फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की 16 वर्सां जेंकां जाल्लीं आहा गोंयांत येवन, यू कॅनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर गोवा, बट 16 वर्सां जाल्लीं आहा तेका ती नॉर्मल रेट लागतली. बट टॅक्स फॉर सर्टन पर्टिक्युलर दीस हू हॅव नॉट कंप्लिटेड शूड इनक्रीज. बिकॉज हांव जर तर म्हाका इन्वेस्टमेंट करपाक जाय हांव फुडलीं 16 वर्सां रावचो ना. फुडलीं 16 वर्सां म्हाका रावचो पडटलो आनी 16 वर्सांनी मागीर तो लँडाचो व्हॅल्यू कितलो जातलो तो म्हाका आनी तुका खबर आसपाक जायना. सो द बायर वील नॉट इन्वेस्ट ऑन यू. सो देर शूड बी सम कायंड ऑफ लिगल पर्स्पेक्टीव थंयसरल्यान, म्हणल्यार आमचे एसेंब्लींतल्यान थंयसर लॉ पास जावपाक जाय, एमेंड जावपाक जाय. दुसरी गजाल ती एसेंब्लीन लॉ, तूं गोंयची जमीन विकती घेवपाक भायल्या लोकांक आडकाठी करूंक शकना. न्ही पण आमी कोणाकय रायट आसा गोंयांत येवन जमनी घेवपाक, म्हणून ते म्हणटा स्पेशल स्टेटस. We have to also start from us, Raju Bab, because of the fact that आमीच illegality करता जाल्यार ते कित्याक करचे ना. We have editors of newspapers, without naming, but editors of newspapers who have illegal construction in Comunidad land in Donapaula. So there are such kind of illegalities and tu action, you speak against them, हांव बरयतलो, I will write against you. This is the and कितें permission घेतल्या retrospectively for repairs of the house. There was no house only in the first place. You created a construction, illegal construction first, and then you're saying for repair of that said house. There was no house only. So see, first and foremost, also I also believe that there has to be a cap. How many times can you be an MLA? Yes. There has to be some sort of cap. 10 years or 15 years. Why can't forever, you defeat what him? is this? Exactly. Why? See, and the winnability factor येता मागीर. I have winnability factor म्हणजे कितें, पैसे आसा, गुंड आसा. आणि भायल्यो जमनी खावपा दिवप, भायल्या लोकांक हाडून बसोवप, तांकां वोटिंग रायट दिवप, तांची खुस्तार जिखून येवप. न्ही आतां 5 भाव आसता आनी 5 भावांचे इवन टेनंसी केसीसूय खूब सांगता. 5 भाव आसता आनी 5 भावांची प्रॉपर्टी आसता. तेतूंतले 2 भाव खंय कॉम्प्रोमायज जाले न्ही, तांकां वचून पयलीं पयशे दिवप आनी तांकां म्हणजे एक खंय तरी तेजे विकनेस पळोवप, तांकां पयशे दिवप आनी मागीर ते फॅमिली भितर ते डिस्टर्ब करप. मागीर तुजें पोजिशन अशें हाडप की चल आसूं
सोडून दी आमी विकया जमीन आमकां नाका हे झगडपाक जावपाचें ना केसीस इतल्यो लडपाक जावचो ना इतलो पयसो घालपाक जावचो ना फ्रॉम वेर वी आर गोइंग टू गेट मनी स्पेशली इन द बेल्ट ऑफ काणकोण केपें सांगे आनी जंयसर ते फक्त काजीचेर आपलें पोट भरतात ते मनीस मागीर पयशे हांगासर आणि दीस रात तांकां हांगासर तर पणजे येवचें पडलें आनी खंयसर दे विल से इट इज बेटर टू लीव अँड गो I have seen so many people right now, they are thinking about even Hindu community right now, who's thinking that जमीन आसलेली ती विकपाची आनी आमी भायर वचपाचें थंय हांगासर कटकटूच नाका ही मायंडसेट जाल्ली आसा विच इज आमचो वेळ सोबत आयलो म्हाका मेलिसा बाय तुजे कडेन म्हाका फायनल स्टेटमेंट जाय हय की तुका कितें दिसता की हे आतां ओवरकम कशें करप कितें आमी करूं शकतात The way forward is, I feel, a cap with the members of Legislative Assembly, with MPs. You should not be in power for too long. Power corrupts. It is the nature of power. Yes. 1. 2. Laws should be so stringent, specifically for panches, sarpanches, collectors, all these officers, basically office bearers. This should be so stringent. If you are involved in this activity, you are banned from standing for elections for the next 20-25 years at least. Asli strict, and not only that, besides that, you should be in jail. Such amendments are required. All these amendments, 39A, then regularization, amendments to the Panchayati Act, proposed amendments to the Comunidad, all this has to be reversed back. Nice, okay, nice. in the assembly. I think these are the ways to go forward, and this is the only way that Goans, locals, plus your ODP also. Yes. There has to. When are the ODP going to be formalized? You are doing it's in the court. You are doing as you please. In the meanwhile, while it's in abeyance, it's stayed. You are doing as you please. Yes. So conversion sanad, all these things, they need to be stopped by taking a resolution, by changing laws in the assembly. After changing laws in the assembly, you need to make sure ki jenna on moral grounds, jenna MLAs, like how Kejriwalak bhitar gatल्या पय, for whatever, whether there is merit in the case or not, all politicians should be behind bars for doing activities that are this. Yeah. Kejriwal can be apparently on liquor policy. Why not Modi for demonetization policy, which was absolutely a scam? So there has to be accountability. You have to arrest and seize these monies illegally तांकां एक got. भंय घालपाक तांचे भितर हय. एक पूर्ण भंय निर्माण जावपाक Yes, and there has to be separation with law, फायनल स्टेटमेंट जाय police activities. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें जे आतां पॉलिटिशियन्स रुलींग गव्हर्मेंटा कडेन सदांच ओपोजिशन आसतलें रुलींग घरा कडले एक्सपेक्टेशन्स हांव दवरना पण ओपोजिशन जे चेंजीस करूंक सोदता तेन्ना ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी ब्रोकर नाल्यार लँड माफियाक कॅन्डिडेचर करपाक जायना ओके आमी जमनीचे विशयाचेर उलयताले आजगांवच्या विशयाचेर उलयताले आनी उलयता उलयता गोंयची जमीन कोमदाद लँड गोंयच्यो ग्रामसंस्था आनी कशे तरेन राजकारणी परत परत जिखून येतात थंय भायल्यांक हाडटात तांकां मतदार करयतात परत आपले अधिकार परत परत जिखून येतात आनी राजकीय पक्ष विनेबिलिटी हो फॅक्टर लावन तांकांच तिकेट दितात आनी ह्या सगळ्या लोकांनी कायदे वाकयल्यात कायदे बदलल्यात आनी परत परत कायदे पातळ करून भायल्यांक हाडून जमनी परत विकपा संदर्भात एक षडयंत्र चालू जालां हें षडयंत्र थांबयता जाल्यार म्हाका दिसता लोकांच्या हातांत चळवळ आसा लोकांच्या हातांत अधिकार आसा मतांचो वापर योग्य तरेन करात गोंय सांबाळात जमनी जर सांबाळनात गोंय उरचें ना म्हाका दिसता होच संदेश आजगांवच्या एकूण प्रकरणान आमी दिवंक शकतात मेलिसा बाय तूं आनीक रामा काणकोणकार तुमी दोगूय जाण आमच्या कार्यावळीन आयला मेलिसा तूं वेल स्टडीड आयला तुका हांव धन्यवाद दितां आनी रामा तुकाय बी पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.